नुव्या वाठारात चोरयेच्या दुबाव्यावेल्यान लोकांनी एका अनवळख्या चोराक बरोच बडयलो। हातून तो अनवळखो गंभीर जखमी जालो, मात उपचारा वेळार त्या चोराक मरण आयले। या प्रकरणात मायना कुट्टरी पुलिसांनी खुनाचो गुन्यांव नोंद करून तिगांक अटक केल्या। या प्रकरणात फुडलो तपास सुरू आसा। काल नुव्या जी घडणूक घडली जातूंत भितर एक अननोन मनशाक आपलो जीव वगडावचो पडलो, कारण ताजेर मॉबान एक जमावान ताजेर अटॅक केलो आनी तातूंत तो गंभीर रित्या जखमी जालो आनी काल आज सकाळीं ताका आपलो जीव वगडावचो पडलो। हातूंत भितर मायना कुर्तरी पुलिसांनी खुनाचो गुन्हो नोंद केल्लो आनी 3 जाणांक सद्या मेरेन 3 जाणांक अटक केल्ली आसा आनीक हाजो फुडलो तपास जो आसा तो चालू आसा। दक्षिण गोंयचे SP टिकम सिंग वर्मा हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे मायना कुर्तरी पुलिसांनी 3 जाणांक अटक केल्ली आसा। तांचेर ही केस जी आसा ती रजिस्टर केली सेक्शन 103(1), सेक्शन 189(2), सेक्शन 189(3) आणि सेक्शन 190 ऑफ BNS ह्या कलमाखाला ही केस रजिस्टर केल्ली आसा। मेल्ल्याची वळख अजून फोटली ना। ताजी एज पुलिसांच्या म्हणण्या प्रमाणे जवळ जवळ 30 वर्सांची आशिल्ली। हाजे फाटले म्हणजे हाका अटॅक करपाचो कारण म्हणजे ताजेर एक सुरावले हांगच्यान एक बुलेट चोरयेक गेली अशें, आनी ती बुलेट जी आसा ही ह्या तिकेज मनशान चोरिल्ली असो ह्या जमावाक तांकां दुबाव आयलो आनी ताका लागून तांणी ताका धरलो आनी तांणी चोरी केल्या म्हण ताका मारलो आनी तातूंत ताका मरण आयलें। सद्याक 3 जाणांक अटक केल्ली आसा आनीकय हातूंत अटक जावपाची शक्यताय आसा। पुलिसांनी वेगवेगळ्यो टिमी फॉर्म केल्ल्यो आसात म्हणजे हाजो ह्या खुनाचो तपास करपाक लागून, आनी त्या प्रमाणे तपास चालू आसा। फुडलो तपास हाजो चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू।